म्हादय विशीं जागृताय करपा खातीर रेव्होल्युशनरी गोवन्स ह्या पक्षान टुगेदर फॉर म्हादय मुवमेंटाच्या वतीन 20 तारखेच्यान 70 तालुक्यांतल्यान पदयात्रा सुरू केल्ली. मात ही पदयात्रा सुरू जाता ते आसा वाळपय पुलिसांनी ह्या पदयात्रेत वांटो घेतिल्ल्या लोकांक आडयले आनी पदयात्रा थांबयली. त्या उपरांत वाळपय संयुक्त मामलेदार घडणूक थळाचेर पावल्या उपरांत आरजी आनी पुलिसां वांगडा चर्चा जाली. तेन्ना पुलिसांनी माऊस पंचायतीन उप जिल्लोधिकाऱ्याक आरजी विरोधात कागाळ केल्ल्याचें सांगलें. देखून ही पदयात्रा थांबयली. उपरांत मनोज परब आनी पुलिसांनी मामलेदारा कडेन चर्चा केली. असलो खंयचो कायदो आसा जो ह्या पदयात्रेक थांबोवपाक शकता? आमी ही पदयात्रा म्हादय वांटोवपा खातीर केल्या अशें मनोज परबान म्हटलें. ह्या सगळ्या भासाभाशे उपरांत आरजीक ही पदयात्रेक परतून सुरवात करपाचो परवानो मेळ्ळो. रोड इट्स अ पब्लिक रोड पंचायत सर कांयच लागना हे पंचायत ऑब्जेक्शन हाडटा दॅट इज नॉट फेअर. ते लागत ना. दॅट इज नॉट एक्सेप्टेबल. पंचायत कोण कंप्लेंट घालपाक हे आता कायदे शिकला त्यांच्यानी मॅडम आमकां सांगपाक जाय. आम्ही बंद दवरता स्पीकर. आम्ही बंद दवरता स्पीकर. वरा तुम्ही मागीर वयतना कलेक्ट करता. पंचायतीन बरयला पूण पंचायतीन बरोवपाक जाता. पंचायती रायट आसल्यार अंडर आमकां सेक्शन सांग की अमक्या कायद्याच्या अंडर पंचायत कलेक्टराक सांगू शकता डेप्युटी की बाबा खंयची कायद्या अंडर तेमकां आडयतात काय तुम्ही कायद्याचें उल्लंघन करून आमकां कायदो मोडपा लायतात.